नमस्कार येवकार गोवा टुडे राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स। Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. पर्वरे फ्लायओव्हराचो स्पॅन बसयतना कोसळ्ळो। क्रेनीच्या इंजिनात बिघाड जाल्ल्यान घडणूक, एकलो जखमी, बरोच वेळ ट्रॅफिक जॅम। आमी आमदाराक पक्षांत आपयनात, तेच येतात आनी येतना होलसेलांत येतात। ताका आमी कितें करतले? भलायकी मंत्री विश्वजितान नावेली मडगांवांत जाल्ल्या हेल्थ कॅम्पात उलयतना मारलो थोमणो। दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेच्या लाभार्थ्यांचो सर्वे सुरू। कांय जाण सोंपले तरी अजून खात्यान वतात पैसे। अशे 39 कोटी खात्यान केले रिकवर, संचालक उलयलो। आगारवाड्या चोपड्या ग्रामसभेत रस्तो रुंदीकरणाचो इशू। आसा तो रस्तो थळाव्याक पुरो, रुंदीकरण नाका। पोमुर्फा ग्रामसभेत मेगा प्रोजेक्टाक विरोध। थिवे लायट उदकाचो इशू। धा वर्सां आदी पर्रीकारान घाल्ली बंदी मुख्यमंत्री सावंतान काढली। सनातन शंखनाद महोत्सवाक आयिल्ले कडेन श्रीराम सेनेचो संस्थापक प्रमोद मुथालिकान आठयले मुख्यमंत्र्याचे उपकार। गोयच्या काजू आनी फेणयेक मेळ्ळो जीआय टॅग। काजू फेस्टाक सिल्वन ब्रँडाचे उद्घाटन। काजू पिकावळीत गोंय जगात दुसऱ्या स्थानार। गोयच्या शेतकाऱ्याक स्वयंपूर्ण करपाचो सरकाराचो हावेस। आनी गांव जाला जाणटो नाटकाचो नवो वर्ल्ड रेकॉर्ड। फोंड्या एका दिसाक 7 शो। कलाकार राजदीप नायकाची म्हायती। आदी महाराष्ट्राच्या नाटकाचो 6 शो करून वर्ल्ड रेकॉर्ड आता सातार। पर्वरेच्या फ्लायओव्हराचो स्पॅन बसयतना पडलो। गिरी पर्वरे वाठारांत दनपारच्या सुमार 1:30 घडणूक घडली। त्या वेळार सकयल कोण नाशिल्ल्यान अपकीर्त टळ्ळी। क्रेनीच्या इंजिनात बिघाड जालो खंय। थंय काम करपी एकल्यान स्पॅन पडटना उडी मारिल्ल्यान ताजो जीव साल्वार। मात दुखापत जाल्ल्यान कामगाराक हॉस्पिटलांत व्हेला। बरोच वेळ थंय ट्रॅफिक जॅम जाल्ले। पर्वरीचो जो फ्लायओव्हराचें काम चालू आसा, एक ब्लॉक कॉन्क्रिटाचो वयर चडयताले क्रेनी। मदींच क्रेनीचो जो टॅक्निकल फॉल्ट येयलो आनी जो मोटर आसा तो फेल जालो आनी मदींच जो स्लॅब आसा तो वयर चडयताले तो मदींच वयल्यातल्यान सकयल पडिल्लो आसा आनी कॉन्क्रीट ब्लॉक आसा तेच्या वयर एक वर्कर उबो आसलो। तो तेणें वयल्यातल्यान सकयल उडकी मारली अशें आमकां सुत्रा कडल्यान कळ्ळां आनी ताका मायनर इंजरी जाल्ली आसा आनी ताका सोमतोच GMCन व्हेल्लो आसा अशी आमकां म्हायती मेळिल्ली आसा। आनी जो कॉन्क्रीट ब्लॉक आसा तो फूल डॅमेज जाल्लो आसा। आनी तुमकां खबरूच आसतलें की हेज्या पयलीं प्रुडंटान एक न्यूज केल्ली, त्याच जो जागो आसा त्या जाग्याचेर थंयच काम चालू आसलें फ्लायओव्हराचें आनी मदींच एक रॉड वयल्यातल्यान पडलो आनी जी गाडी ट्रॅवल करताली ताच्या गाडयेचे मदलो जो ग्लास आसा त्या ग्लासाचेर तो रॉड पडिल्लो आसा आनी देवाच्या कृपेन जी गाडयेन जी मनशां आशिल्लीं तांकां कांय इंजरी जावंक ना। तो रॉड मदीं पडलो तेन्नाच्यान लोकांची मागणी आसली की ह्या दोनूय सायडीन जी सेफ्टी मेजर्स घेवपाक जाय आसली ती हेज्याकून जाता तितकी बरी घेवपाची। आनी आजून पर्यंत थंय लोक म्हणटात की जे हेज्याकून बरी जी कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती घेवची। प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार। समाज कल्याण खात्यान दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेच्या लाभार्थ्यांचो सर्वे सुरू केला। कांय जाण सोंपले तरी खंय तांच्या खात्यांत पैसे वताले। अशे 39 कोटी रुपया रिकवर केल्यात म्हण समाज कल्याण खात्याचो संचालक अजित पंचवाडकार प्रुडंटाकडे उलयलो। आता मेरेन सुमार 14,000 जाणांची नावां वळेरेंतल्यान खंय काडून उडयल्यात।
काय जाण वर्ष 2011 ते 14 मजगती सोंपले तरी अजून तांच्या खात्यात दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे पैसे वतात. तांच्याकडच्या खात्यान आता रिकव्हरी सुरू केला. खात्यान आता मेरेन 39 कोटी रिकव्हर केले म्हणून समाज कल्याण खात्याचो संचालक अजित पंचवाडकरांची माहिती. द बेनिफिशरीज एक्सपायर आणि बेनिफिशरीज जेन्ना मरता तेन्ना वी डू नॉट हॅव एनी सिस्टम टू इमिजिएटली आयडेंटिफाय दॅट स्टेटस. सो एंड द फॅमिलीज समटायम्स आर दे डू नॉट for lack of knowledge they do not inform the department that the beneficiary is expired. So though this scheme was launched in the year 2001 कितें जालें 2001तल्यान आमी एकदां एक इम्पॅक्ट असेसमेंट सर्वे म्हणून केल्लो पूण तातूंतल्यान आमकां कळून आयलें की त्या इम्पॅक्ट असेसमेंट सर्वेनूय त्रुटी आशिल्ल्यो. एक बेनिफिशरी 2011 मेला तरी आसतना अजून ताजें वता. दिस वॉज इन द इयर 2023. So it's a sort of a lapse. And now that number has come to 1,29,000. In many cases, we do not even know the date of death. So what we did, we sent the letter to the banks, bank letter that day, and this was a massive exercise, of course. But then at the end of the day, when you see that we have recovered around 39 crores, I would say that gives satisfaction. 39,000 crores is not a small amount. And the last survey will be from 60 years to 64 years. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. आमी विरोधी आमदारांक आपयनात, तेच येतात आनी येता आसतना होलसेलान येतात. ताका आमी कितें करतले? भलायकी मंत्री विश्वजिताचो थोमणो. मडगांवां नावेले वाठारांत जाल्ल्या भलायकी शिबिरांत मंत्री उलयलो. ह्या शिबिरांत आयिल्ल्या 4 जाणांचो जीवय दोतोरांनी वाटायलो. दोतोरांनी ह्या 4 जाणांक काळजाच्या आताकाचें निदान लायिल्लें. नावेलीची जनतेक हांव परत एकदां हांव विनंती करता, कॅम्पाचो पूर्णपणे तुमी उपयोग करून घेवचो. योग्य तरेचो आमदार तुमी निवडून हाडला आनी केन्ना केन्ना एक लक्षात घ्या, भाशण ठोकपाक सोंपें आसता. तुमी अनुभव घेतलेले आसा. जायते लोक येवन भाशणां दिवन आनी गेले, तेजे उपरांत विकास म्हणटा तें कितें जाल्यार तुमकां खबर आहा. हांवें सांगपाचें तेजी गरज ना. आनी ते जाले, रिटायर जाले, तुमीच रिटायर केले तांकां, आमी रिटायर करूंक ना. आनी रिटायरमेंट घेवन आयज बरो आमदार तुमी निवडून हाडलेलो आसा. आनी एक लक्षात दवरा की देश म्हणटा ते फुडें भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आनी PM तोच उरतलो आनी हांगा BJPचोच सरकार चलयतलो. आनी तुमी पळयला की आमदार जे आहा ते तुमी निवडून हाडल्यार तरी बी ते दुसरे कडेन धांव मारून वयता. आमी कितें करपाचें धांव मारून? आमी केन्ना आपूण ना पडा घेतात ते, आनी ते बी होलसेलान येतात. ते एक 2 रुपये केळे तशें मार्केटान घेता, भाजी बी घेता तेजे होलसेलान. म्हणून हांवें विधानसभेन एकदां सांगलेलें, कोणी म्हाका सांगलें फुडले फावट आमी त्या सायडीक घेतले. हांवें सांगलें आमी त्या सायडीक आयले तरी बी तेजे पयलीं तुमी ह्या सायडीक घेतले. सरकार जातलो, टेन्शन घेनाका म्हणून. सरकार हो आसतलोच, पूण सरकार कसो आसूंक जाय? सामान्य जनतेची भावना समजून घेवन काम केल्लो सरकार सरकारान उडोवंक जाय. भावना ही सदां लोकां कडेन जुळलेली आसूंक जाय. तुमचे सेंटिमेंट्स, तुमचे भावना, तुमचे हृदयान खंय कितें दुखता ते पॉलिटिशनाक पॅन करपाक जाय. तुमी कशे पेशंटाक डॉक्टर पॅन करून पल्स चॅक करून पळयता, बाबा पल्स वयर गेला, सकयल गेला, ब्लड प्रेशर वयर गेला, सकयल गेला. तशेंच पॉलिटिशनान मनशाच्या हृदयान कितें आहा, मनशाचो पल्स कितें आहा, सामान्य जनते खातीर कितें हांवें करपाक जाय, ह्याच धोरणान आमी फुडें सरपाक जाय. आनी ह्याच तरेन आमी कितें तरी लोकांचो प्रेम हे आमी जिंकूंक शकता. हेच प्रत्येक पॉलिटिशनाचो ध्येय आसूंक जाय. आगारवाड्या चोपड्या ग्रामसभेत रस्तो रुंदीकरणाचो इशू. सद्याक आसात ते रस्ते खंय थळाव्यांक पुरो, आनीक रुंद करपाची गरज ना. पोंबुर्फा ग्रामसभेत मेगा प्रोजेक्टांचो इशू आयलो. कांय थळाव्यांनी प्रोजेक्टांक विरोध केला. थिवे ग्रामसभेत उदक सारकें पावना, लायटीचे इशू थळाव्यांनी काडले. आगारवाडा चोपड्या ग्रामसभेत रस्तो रुंदीकरणाचो इशू. सद्याक आसा तो रस्तो थळाव्यांक पुरो आणि रस्तो रुंद करपाची गरज ना, थळाव्यांची मागणी. रोड वायंडिंग कसं आसा? रोड वायंडिंग आता म्हणतात लोक सरपंच. आमचं कसं, आमच्या लोकसंख्ये खातीर आमकां आसा तो रोड आमकां खूब जालो. आता जे रोड जे वायंडनिंग जातात, मी म्हणना की सरकार हे हॉटेल इंडस्ट्री किंवा टुरिझम बेस्ड रोड वायंडनिंग करतात. आमकां नाका न्हू. आमचें पॉप्युलेशन कितकें आसा? ग्रामस्तर आमकां सांगता आमकां स्टॉप हाडपाचें, आमी MDR रोड आमी करपाक दिवची म्हणजे ग्रामस्थ आमकां सांगतात न्हू. आमी लोकांक आमी हट करचें आनी लोकांक त्रासूय करचें. कित्याक आमची चडशे आमचे रोड सायडीन चड शॉपां आहा, घरां आहा. पोमुर्फा ग्रामसभेत मेगा प्रोजेक्टांचो इशू आयलो. थळाव्यांनी मेगा प्रोजेक्टांक विरोध केला. प्रोजेक्ट्स हांगा सेवरल प्रोजेक्ट्स येता, डोंगरारूय प्रोजेक्ट येता,
नो डेव्हलपमेंट झोन आहा पळय प्रायवेट फॉरेस्ट प्रॉपर्टीन कंपाऊंड वॉल कन्स्ट्रक्शनाक दिता लायसन्सीस पंचायत. सो ते इश्यूज जाल्ले. हे आता सेवरल इश्यूज एका वर्साच्यान चलता. आता तेंच्यांनी लास्ट टायम एक 15 दीस पयलीं एक लायसन्सीस दिल्ले 29(1)(c) म्हणून एक. सेक्रेटरीक हांवें ते सांगले जेन्ना तुमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स इश्यू करता पळय तेन्ना तेजेर स्वता बरयल्ले आहा पॉयंट्स 20-30 पॉयंट्स घालता पळय तेजेर रिक्वायरमेंट ऑफ वॉटर प्रोविजन्स आसूंक जाय, इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन्स आसूंक जाय, ते पयलीं चॅक करचे पडटा. आनी प्रॉपर 6 मीटर एक्झिस्टींग रोड कितें आहा पळय तो ऑन सायड आसूंक जाय. रोड रिपेर जावना ते आमी ऑलरेडी PWD ऑलरेडी लेटर केल्ली आसा. थिवे ग्रामसभेक थळाव्यांनी उदक लायटीचो इश्यू काढलो. तो येयले नंतर आमकां एक कन्फर्म जातलें की रिपोर्ट्स कितें केल्ले ते पब्लिकेनूय क्वेश्चन केल्ले. दुसरो इश्यू आसलो ग्रावंडाचो तो इनकम्प्लीट आसा आमचें कितें मातशें तेजें काम वेवस्थीत जे पद्दतीन जावंक जाय तें जाल्लें नासा. ही टॅक्निकल क्लियरन्स ताका दिल्लें आसा, ताका कंप्लिशनूय दिल्लें आसा. सावड्ड्या ग्रामसभेत प्रस्तावित बंधाऱ्याक लोकांचो विरोध. आयज हांगा पंचायतीन जेन्ना हांकां नोटीस काडलेली जावं हे रेजोल्युशन घेतलेलें ह्या बंधाऱ्याच्या अगेन्स्ट जाल्यार हो बंधारो परत येयलो कसो. आनी आयज जर ग्रामसभेत ह्या पंचायत सांगता की आमकां हेजो कांयच म्हायती ना म्हणटात. जर म्हायती ना जाल्यार पंच आनी पंचायत करता कितें. तुमकां तुमच्या हेजे बारीकशा वार्डार हेजो व्हडलो प्रोजेक्ट येता तेजी कांयच म्हायती ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फाटलीं 10 वर्सां गोंयांत म्हाका बंदी आशिल्ली, मात मुख्यमंत्री सावंतान ती बंदी काडली. मुख्यमंत्री सावंताचो हांव उपकारी. सनातन शंखनाद महोत्सवाक आयिल्ले कडेन श्रीराम सेनेचो संस्थापक प्रमोद मुथालीक उलयलो. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ताका गोंयांत येवपाक बंदी घाल्ली. भाजपाक तांची चूक कळ्ळी आसुये, मुथालीक उलयलो. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान 10 वर्सां आदीं घातिल्ली बंदी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान काडली. सनातन शंखनाद महोत्सवाक आयिल्ले कडेन श्रीराम सेनेचो संस्थापक प्रमोद मुतालीक उलयलो. मुख्यमंत्र्याचो हांव उपकारी अशेंय मुतालिकान म्हटलें. 10 साल से गोवा बैन था, अभी मुक्त हो गया हूँ. अभी के जो मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, उनके ही कृपा से हटा दिया गया है, बैन हटा दिया है. मैं उनको अभिनंदन धन्यवाद कहता हूँ. कल मिले थे, उनको मैं बताया हूँ कि आपकी कृपा से ही हमें इस पुण्य क्षेत्र गोवा को आने का अवसर मिला, तो आपको मैं धन्यवाद देता हूँ. बैन किसने लगाया है, किसने हटाया है, उनको मालूम हो गया है कि क्या हो गया है, ये मालूम हो गया है उनको. बीजेपी की यही सरकार थी, उनके मन में मेरे व्यक्तित्व के कुछ गलत हो गए, इसलिए उन्होंने लगाया होगा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पैत्रावाद प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. गोयच्या काजू आनी फेणयेक GI टॅग मेळिल्ल्यान गोयच्या पिकावळीक वाव मेळ्ळा. गोयच्या काजींच्या पिका पासत GFDCन सिल्वन नांवाचो ब्रँड सुरू केला. तांचें उद्घाटन मुख्यमंत्र्यान कॅज्यू फेस्टा वेळार केलें. गोयच्या शेतकाऱ्यांक स्वयंपूर्ण करपाचो हावेस. काजूच्या पिकावळींत गोंय संवसारांत दुसऱ्या स्थानार पावला, मुख्यमंत्री उलयलो. गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान घेतिल्ल्या फुडारपणा खाला सिल्वन नांवाचो कॅज्यू ब्रँड कॅज्यू फेस्ट 2025 मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी लॉन्च जालो. गोंयांत रुजून आयिल्ल्या काजींचो हो ब्रँड गोंयच्या शेतकऱ्यांक स्वयंपूर्ण करतलो असो हावेस सरकारान बाळगिला. GFDCच्या अध्यक्षाचे आनी ताच्या पंगडाचे मुख्यमंत्र्यान अभिनंदन केलें. आमी विचारता फेणी आसा काय विचारता किंवा मुठ्ठ्यांचो रोस आनी काजी हे कंटिन्युअसली गोंयकार हे कॉमन टोपण हेतून विचारता. बट ताका एक स्टेट लेवलाचेर ब्रँडिंग करप, स्टेट लेवलाचेर ताका मार्केट दिवप, नॅशनल आनी इंटरनॅशनल व्हरपाचें काम फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन डॉक्टर देविया राणे हांच्यांनी केलें. कॅज्यूक आमकां GI टॅग मेळ्ळें, फेणयेक आमकां GI टॅग मेळ्ळो आनी ताच्या खातीर ह्या इंडस्ट्रीज आसलेले सगळे इंडस्ट्रियलिस्ट
हांचेय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता, कारण त्यांच्या खातीर तांच्यांनी खूब मोठे प्रयत्न केले सरकार. आणि पळोवंक वचत जाल्यार पुराय जगात आमी सेकंड प्रोड्युसर ऑफ द काजू आहा. आफ्रिकन कंट्री इज द फर्स्ट प्रोड्युसर, म्हणजे एक्सपोर्टरय म्हणात की आफ्रिकन आसा, बट सेकंड आमी लागता. We are proud to announce and launch a cashew plantation drive in our Salset taluka. In every panchayat of Salset, from Majorda, from Betalbati, from Varka, Carmona, right up to Kavelosi, Veli and Shishini, and I'm sure more panchayats will follow suit. In days to come, let us put things together and ensure that we announce ecotourism in a better manner, where tourism we can promote in those wildlife sanctuaries in the other areas with a very clear message of sustainability. लोकांक वेगळे तरेन फॉरेस्टांक एक वेगळे तरेची एंट्री दिवन एक वेगळे तरेचे एक आकर्षित करून घेवपाक आनी वेगळे तरेचे फेसिलिटीज ते उपलब्ध करून दिवपाक म्हाका दिसता आमचे कडल्यान तरी नोडल एजन्सी गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक आमी अपॉइंट करपाचो आमी सांगलेले आसा. ते बाब रोहन खंवटेक बरोबर घेवन एकत्र येवन एक वेगळे तरेचे एक ट्युरिजम जे डेव्हलप इको ट्युरिजम जे आमी म्हणटा फॉरेस्टाचे भितर जे कितें आमी उलयतात हे योग्य तरेन फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. गांव जाला जाणटो नाटकाचो नवो वर्ल्ड रेकॉर्ड. फोंड्या राजीव कला मंदिरांत एका दिसांत वट्ट 7 शो. आदी एका महाराष्ट्राच्या नाटकान दिसाक 6 शो करून वर्ल्ड रेकॉर्ड केल्लो. तो रेकॉर्ड आतां गांव जाला जाणटो नाटक मोडटा. तांचो नवो विश्वविक्रम कलाकार राजदीप नायक सांगता. सगळे शो खंय हाऊसफुल. राती 10:30 वरांचेर निमणो शो. कला चेतना वळवय संस्थेचो गांव जालो जाणटो नाटकान नवो वर्ल्ड रेकॉर्ड केला. एका दिसाक वट्ट 7 शो करून हो वर्ल्ड रेकॉर्ड. सकाळी 7 पयलो शो जालो. राती 10:30 वरांचेर निमाणो शो. कलाकार राजदीप नायकाची माहिती. बोर्ड पळयताले तो महाराष्ट्रांतल्या सगळ्या नाटकांचे आनी तातूंत एक नाटक आशिल्लें तें अलबत्त्या गलबत्त्या ताणें वर्ल्ड रेकॉर्ड केल्लो. फाटल्या 2024 आनी 15 वर्सां तांणी एका दिसा 6 प्रयोग केले आनी वर्ल्ड रेकॉर्ड केल्लो. सो आमचे टिमीन आमी उलयता की आमी वेगळे वेगळे गोंयांत प्रयत्न करून पळयल्या. सो आमी हो रेकॉर्ड कित्याक मोडचो न्हू गोंयांत आतां ह्या नाटकाचे वर्ल्ड रेकॉर्ड करतले एका दिसा 7 प्रयोग. आनी तेन्नाच्यान हो प्रोसेस सुरू जालो. मागीर सुचीन त्या हाजेर सायटीचेर वचून रजिस्ट्रेशन केलें सगळें केलें आनी आयज हो दीस सुरू जाला. आयज 3 प्रयोग आमी कंप्लीट केले. सो तुमचे दोगांची एक्टींग तर लोकांनी पळयल्यात. माणकुले भुरग्यांनी ह्या हितून काम केल्लें आसा. कितें सांगीन दिसता? पुरवाय दिसता ताची, कारण कॉन्फिडन्स किंवा ह्या नाटका खातीर ताका सुरवातीक रोल आमी बरयल्लो नाशिल्लो, पूण म्हाका दिसता एक पयले 2-3 शो पळयल्या उपरांत ताणें स्वता हट्ट केलो की आपूण नाटकान रोल करतलें म्हणून. आनी ताणेंच तो स्वता आपल्यान रोल डेव्हलप केला. आपुणूच एंट्री मारले आनी मागीर तो करता करता पॉलिश जावन मागीर ते करपाक लागले भितर. पूण म्हाका दिसता की ताचें श्रेय फक्त ताकाच दिवचें पडटलें. पयलेंच गोंयचें नाटक जे मुंबय टिकेटेड शो करून गेलें. ताचे पयलीं आनी म्हजेंच एक नाटक जेतून हांव रोल करतालो नमन नाटकारा तें गेल्लें. पूण कमर्शियल नाटक म्हणून कोंकणी नाटक पयलें नाटक गांव जाला जाणटो जे लंडनूय वचून आयलें. कला चेतना वळवय आनी जायतीं नाटकां गोंया मुखार हाडलेलीं आसा आनी तातूंतलें एक ताजेंच बरें गाजलेलें नाटक म्हणल्यार गांव जाला जाणटो हे नाटकाचेर. आनी आयज एक नवो एक विक्रमी रिकॉर्ड तो करूंक सोदता आनी त्याच प्रमाणे 7 शो एकाच दिसा बॅक टू बॅक अशे राजीव गांधी कला मंदिर फोंडा हांगासर तेणें आयज करपाचें ठरयलां. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंय वीज खातें फुडाराक व्हडल्या वीज प्रकल्प उबारतना TBCB म्हणजे टॅरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटीव बिडिंग पद्दतीन करपाक शकता. TBCBत खाजगी कंपनी आपले पयशे प्रकल्प उबारपाक घालता. उपरांत लायटीच्या बिलांत दर युनिटा फाटल्यान बिलिंगांतल्यान रिकवरी करता. ही सवलत फक्त व्हडले प्रकल्प उबारतना चालीक लावपाक मेळटा म्हण वीज खात्याचो मुखेल अभियंतो स्टीफन फर्नांडिसान प्रुडंटाक सांगलें. 500 कोटीच्या वीज खात्याचे प्रकल्प TBCB म्हणजेच टॅरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव्ह बिडिंग पद्धतीन उभारपाची एक पद्धत आसा. व्हडली राज्यां ह्या पद्धतीन प्रकल्प उबारतात आणि लायटीच्या बिलांतल्यान त्या प्रकल्पाक लागिल्ल्या पैशांची रिकवरी करतात. TBCB is tariff based competitive bidding. Now this is recently come from the mandate from the Ministry of Power Government of India. This is basically for the large projects, the projects which are more than 500 crores. Like if you see projects like Goa Tamnar project is almost 2000 crores. This is under TBCB mode.
same way these people will quote such big projects, will spend, let's say a project is of 1,000 crores. 1,000 crores will be spent by this capital expenditure will be done by the company. They will quote around 50 paise, 60 paise, 20 paise per unit. That is how over a period of 25 years they will try to recover the money in terms of tariff. गोयातले प्रकल्प तशेंच चड कोटींचे आसनात, मात फुडाराक येवपा आशिल्ल्या वेर्णा तुये आनी कुंडय सबस्टेशनाच्या प्रकल्पा वेळार TBCB पद्धत वापरपाची तयारी स्टीफन फर्नांडिसान उलोवन दाखयल्या. सो गोयांत इम्प्लिमेंट करपाक शकता. Goa, our projects are, see, maybe 3 to 4 projects we have around 80 to 100 crores. Now we have planned to have Verna substation, which is around 400 crores plus. We have a Tuve substation, which is around that much value, and we have a Kundain substation, which is around 300 crores. So these projects are still not 500 and above, but still we can think of it. Maybe in the future, we also as a Goa State Electricity Department, we will go for TBCB mode. So maybe one project we will take within the next 6 to 8 months, and based on the government directives and their guidelines and their help, we will see how best we can take it, whether to continue with the traditional way or we have to go with TBCB mode. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. शेनवारा राती ओल्ड गोवा पुलिसेन चालीक लायिल्ले टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहिमेत पुलिसेन 13 जाणांक अटक जाल्यार 22 जाणांचेर गुन्यांव दाखल केला. ओल्ड गोवा पुलिसेन कदंबा प्लॅटोचेर ही मोहीम चालीक लायिल्ली. 8 जाणांक प्रिव्हेन्शना खाला अटक केल्या जाल्यार 5 अनवळखी मनशांक ताब्यांत घेतल्यात. 5 जाणांचेर उक्त्यार सोरो पियोवपा खातीर जाल्यार 17 जाणांचेर कोपटा खाला गुन्यांव नोंद केला. वायट वेळ आयल्या उपरांत कळटा कोण मजत करता आनी कोण ना. भारतीयांनी तुर्की अझरबैजानाक वचचें न्हय, तांकां बॉयकॉट करचें, मंत्री माविनाचो उलो. भारतांतल्यान कितलेशेच पर्यटक थंय वताले. भारताचे तांच्याकडे वेव्हारय जाताले. सगळ्यो गजाली खंय आतां बंद करच्यो. तुर्कीन पाकिस्तानाक तेंको जाहीर केल्या उपरांत माविनाचो उलो. भारत पाकिस्तान संघर्शा वेळार तुर्कीन पाकिस्तानाक तेंको जाहीर केल्ल्यान तुर्की अझरबैजानाक बायकॉट करचे, मंत्री माविनाचो उलो. वायट टायम येता तेन्ना तुका कळटा कोण आपलो दुश्मन आनी कोण भितरल्यान आपली मारता आनी कोण खरे अर्थान आपलो दोस्त. टर्की आमी इतले बिझनेस करताले. अझरबैजान, बाकू म्हण आहा, मुस्ट ट्युरिजम थिंगा वयर सरले आमचे इंडियन्सा लागून. टर्की, इस्तांबूल हे सगळे वयर सरले. आमचे इतले लोक थिंगा व्हडल्या प्रमाणान टुरिस्ट वयताले. आतां जेन्ना ते बाकीचे कोणें सपोर्ट करूना आनी तेन्ना आख्खो संवसार, होल वर्ल्ड स्टूड बाय अस. आनी असली स्थितीन हे तांकां ड्रोन फारी करता, म्हणजे सप्लाय करता, इक्विपमेंट सप्लाय करता. अझरबैजान तेंचे वदान रावता. कितें दाखयता? तांकां मनशांची काळजी ना, फक्त आमचे भारतीय लोक आहा तांकां मारपाचे. सो we have to boycott all their companies. We have to boycott going to that country and not send tourists there. It is the right thing to do, and government of India and everybody, every Indian citizen, I hope will take heed to that. थिंगा आमी वचपाचेच न्हू. आनी टुरिजमांत खूब दुसरे आख्खे जगाक खूब जागे आहा. तुमकां आमचे देशानू श्री नरेंद्र मोदीन सांगलें तशें कितल्यो स्टेट्स आहा, कितले सुंदर जागे आहा. आमी थिंगाच पावना, पूण आमी विदेश वयता. सो आमी थिंगा पयलीं पावपा जाय. एक्सप्लोर इंडिया, दॅट इज माय मेसेज. अँड बॉयकॉट टर्की अँड अझरबैजान. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. रोहिणी वयली अळमी आनी किल्ल पासून तयार जाल्ल्या पदार्थांचे पर्यटन खात्यान सोशल मिडियार पोस्ट घालून प्रमोशन केले. सरकारान संरक्षीत केल्ल्या रानटी पिकावळीचेर केल्लो हो पोस्ट. राखीव पिकावळींचो डिमांड वाडयतलो आनी तांच्या ओव्हर एक्सप्लॉयटेशनाचे कारण जावंक शकता. बानोडा बायोडायव्हर्सिटी कमिटीचो अध्यक्ष उलयलो. पर्यटन खात्यान रोहिणीच्यो अळमी आनी किल्ल पासून तयार जाल्ल्या पदार्थांचो सोशल मिडियार पोस्ट घालून तांचे प्रमोशन करपाचो प्रयत्न केलो. ह्या प्रमोशनाचो परिणाम म्हूण रानटी पिकावळींचो डिमांड वाडटलो आनी पिकावळींचे ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन जातलें म्हूण बांदोडा बायोडायव्हर्सिटी कमिटीचो अध्यक्ष सुरेश तिळवे व्यक्त करता. गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटांनी न्ही कॉर्डिनेशन ना. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे टुरिजमा बरोबर ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटा बरोबर कॉर्डिनेशन ना, आनी त्या खातीर न्ही खूब प्रॉब्लेम जाणवता. आनी आज पळयता तुमी की जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट
जे आमचे किल्ल आसा ते काडपाक मेळना, मशरूम्स जी एक्च्युअली इल्लिगल काडप, कारण ती जंगलान आसता, प्रोटेक्टेड एरियेन वचून ती काडची पडटा आनी काडटा आसतना सुद्दां ती अशा रितीन काडटा, फुलच्या पयलीं काडटा जेणे करून रोयण मोडटा, ओडून काडटात, ती परत आनी मेळपाच ना हेच्या मुखार. ओवर एक्सप्लॉयटेशन जाल्ल्यान आमकां मशरूम फुडें आनी मेळपाच ना. पूण एका वटेच्यान एक डिपार्टमेंट तांकां प्रोटेक्ट करता आनी दुसऱ्या वटेच्यान दुसरें डिपार्टमेंट, टुरिजम डिपार्टमेंट, ते आमचे टेस्टी फूड आनी हे म्हणून प्रमोट करता, म्हणजे ताका आनी डिमांड येतलो आनी एक्सप्लॉयटेशन जातलें आनी आमचें हें सगळें काबार जावन वतलें. गोंयचे जे पर्यटन खातें आसा तेंच्यांनी आपल्या फेसबुकार सिजनल फूड, पावसांचो जो मॉन्सून सीजन आहा तेजे फूड म्हणून ही जी अळमी आसा ही अळमी थंय प्रमोट केल्या, अळम्यांची भाजी थंय प्रमोट केल्या, जाल्यार अशा तरेन म्हाका दिसता की हाजें कमर्शियलायझेशन जातलें. ऑलरेडी जे लोक कमी प्रमाणान काडटात ते चड प्रमाणान काडटले, कारण तेजो ऑटोमॅटीक जो डिमांड आसा तो वाडटलो. जे अळमी आसा जावं किल्ल आसा, बांबू शूट्स, हाजे ओवर एक्सप्लॉयटेशन जातलें. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.